आनी जायते जाणी सांगता हांव आयकला फादर हांव थंय गेल्लो हांगा गेल्लो थंय म्हाका पवित्र आत्मा मेळ्ळो. तर तेन्ना म्हणसर तो पवित्र आत्मा खंय आशिल्लो पळय सभेंत आसलो पवित्र आत्मा तो सगळी आमच्या थंय आसा. कित्याक आज आमच्या थंय मतीन जायते घुसपट गोंदळ आसात. कशें कित्या खातीर पवित्र आत्मा आमच्या थंय न्हीद आसा पूण आमी जायते पडी ह्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरण आमी जाल्या ना. बळका जेजो ते म्हज्या मोगाचें न्हू यात्रेक आमी बोरवशाची तशें ह्या सगळ्या पास्काच्या काळार आमकां देवदूतांच्या कृत्यान पुस्तकांतले पयले वाचप आयकूंक मेळ्ळा. आनी ह्या देवदूतांच्या पुस्तकांत प्रत्येक जाण सांत पावलूचे मिसांव आमकां चड आनी चड विवरण दिलां. कित्याक सदांच देवदूतांच्या कृत्यान सांत पावलूचे ते मिसांव वर्ते जावन आसा. आनी ह्या सांत पावलूच्या जिवितांत हे मिसांव वर्ते जावंक कारण तो जेंतिलांचो अपोस्तल म्हणटा वाडला आनी त्या एक जेंतिलां खातीर तो जेजून प्रत्येक तरान नम्यारलो अपोस्तल तो जावन आशिल्लो. आनी ताच्या सगळी ह्या मिसांव पयणांनी ह्या जिवान क्रिस्ताक साग चलच्या वेळार ताका एकच एक प्रेरण पवित्र आत्मो कित्याक पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तो बरोवन त्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान जेजूचे मिसांव मुखारसून गेल्लो तो मनीस. अशें म्हाका एक थोड्या पटीक ल्हान दुबाव दोसता पवित्र आत्म्या विशयान. सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत आनी सुरविल्ल्या क्रिस्तांवा मदें आशिल्लो पवित्र आत्मो तसगी आतां ज्या पवित्र सभेंत आनी आतांय आमचे संगी आसा पवित्र आत्मो. तुमी चिंतून पळोवपाक राव मस्त सवाल दुबाव दोसतात. आतां दुबाव आमकां दिला दुबाव म्हणून वय कित्याक ह्या दिसांनी आमच्या पवित्र सभेंत तशेंच आमच्या क्रिस्ती भवनांतय थोडे लक्षणां पळयत आसतना म्हाका केदाळ एक इल्लोसो दुबाव येवचो साज वो. कित्याक जायते जाण आज कॅरिस्मॅटीक प्रिचर आसात आनी जायते जाणी सांगता हांव आयकला फादर हांव थंय गेल्लो हांगा गेल्लो थंय म्हाका पवित्र आत्मा मेळ्ळो. आनी ताच्या उपरांत हांवें देवाचें उतर परगटूंक सुरू केलें आनी म्हाका भारी खुशी तशी अशें म्हूण सांगता मुस्तान आसात. तशेंच थोडे म्हणटा जाल्यार परवा आयतारा एक पवित्र आत्म्याची रिती म्हूण दवरल्या ताणें थोडे कांय रिती जाल्यार विचारल्यार सांग पुरो वय फादर आज म्हाका पवित्र आत्मा मेळ्ळो म्हूण. तर तेन्ना म्हणसर तो पवित्र आत्मा खंय आशिल्लो आमकां केदारा पवित्र आत्मा मेळ्ळा. काल ह्या रिते रिद्वारी गी या काल थोड्या संगतींनी आमकां प्रेरण लाभता गी पवित्र आत्मा आमचेर येता गी. पवित्र आत्मो आमकां जिणेच्या क्रिस्ती जिणेच्या पयल्या मेटारूच आमकां पवित्र आत्मा मेळटा. कित्याक एक ह्या जागे एका भुरग्याक पवित्र दिता आसतना तो खाली एकल्याच्या नांवान दिना बगार बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांव हांव तुका ऑल दिता. या वय गे तशें म्हणटना पवित्रित्वेच्या नांवान आमी त्या बालशाक पवित्र म्हणजे पवित्र सभेंत आमी भितर दिता. तशें म्हणटा आसतना बाप पूत आनी पवित्र आत्मो सदां काल मागीर आमी क्रिस्म म्हणटा आनी क्रिस्मा कितें परत्यान हे पवित्र आत्म्याची मोर मारता. कित्याक क्रिस्ताचो तूं सोजेर म्हूण परत तुका एक उडास करूं. तशें म्हणटा आसतना आमचो पवित्र आत्मा आमकां सदां आसता आसतना पूण एक ल्हान आमचें तें उणेंपण आसूंक पुरो. कित्याक आमकां पुरा बाळशी जाताना बावतीज दिल्लो वय मो थोडी जावं परत थोड्या उपरांत केला सदांच आमकां बाळशा आनी बाळशे काल जाता आमी पळय आतां वॉल दितना ह्या बावतीन दितना कितलीं भुरगीं जागी आसतात. सदांच भुरगीं न्हिदोंत आसतात न्ही गे थोडीं रडटात ओके आनी केन्ना उठता ती तें कोत्ता तुमकां उदक पडटा ना एक उदक उठतात न्हीद उठ सुट्टा परत तेत न्हिदेन आनी ही न्हीद जायत्या जाणांक मुखार येता मुखार मुखार. तशें सांगूंक जायना कितले जाण त्या न्हिदेतून अजून उठल्यात म्हणून. म्हळ्यार उठून आसले तर तुमी उठल्या तर तुमी केदींच म्हणनात म्हाका थंय गेल्ल्यान पवित्र आत्मा मेळ्ळो हांगा गेल्ल्यान पवित्र आत्मा मेळ्ळो म्हूण. कित्याक पवित्र आत्मा म्हजे भितर सदांच आसा. पवित्र म्हजे थंय वस्तीकान आसा ताका कोणेय सांगूंक साध्य ना. पूण एक सांगीत म्हाका प्रेरण लाभलें फादर म्हणून थंय हांव रितीरी गेल्लो फादर त्या रितीरी म्हाका प्रेरण लाभलें तें साध्य आसा. कित्याक
आमी थोडे न्हिदल्ले मनीस, थोडे फावटी आमकां जाग जाता, थोडे सांगता आयकता ना, आनी तांतून आमकां प्रेरण मेळटा ते खंडीत. कित्याक नाजाल्यार आमकां बिलकुल गरज नासली हर एका दिसा आमी साग घेवचे, आमी हर एक दिसा पाद्रोबाचो शर्माव आयकोवचो, हर एक दिसा ह्या देवाचें उतर आयकोवचें, हर एक सेम रिपीट करता वय की न्ही. तशें हर एका वर्सा तित्त परबो येतात आनी त्यात दाबाजी परब म्हणटा, मम्मी थोडी सादी परब म्हणटा, आनी तांतूं कितें कितें म्हणटा. हें पुरो कित्या खातीर? आमची न्हीद इल्ली सुटोवच्या खातीर. तशें म्हणटा आमी पाड न्हय, आमी खंडीत आमी ताका सांगलें यात्रेक आमी भरवशाची. पूण थोडे फावटी हो भरोस आमकां इल्लोसो निवता, या पालू जाता, या बेळशेता म्हण येता आनी गांवठेन, या तेंगे लूक हो म्हणटा आमी इंग्लिशांत, तशें जाता. आनी त्या खातीर आमकां परत्यान पवित्र सभा जगवण दिता, या उडास करूंक प्रयत्न करता. त्या खातीर पवित्र शब्द, मीस, कुमसारा, पुराय सक्रामेंत आमकां एका तराचें प्रेरीत करूंक आमच्या क्रिस्ती जिवितांत आमी चड आनी चड परजळ जाय म्हण. त्या खातीर पवित्र आत्मा आमचें तशें न्हीद आसा, पूण आमी जायते फावटी ह्या पवित्र आत्म्याचें प्रेरण आमी जाल्या ना. पळय सांग पावलुचें जिवीत, तुमी सगळे धंदोत्यांचे करता वासा आळवायर कितले फावटी ताका पवित्र आत्मा प्रेरीत करता. थोडे फावटी ताका थंय वसाचें बघता, पूण ते म्हणटा कित्याक पवित्र आत्मा तांकां आड आयलो. आनी कडेन म्हणटा पवित्र आत्मा ताका प्रेरीत केलो थंय वचूंक, हांगा वचूंक म्हणून. आनी आज एक लढाई जाता, व्हडली लढाई, आनी ह्या लढायेंत ताका पवित्र आत्म्याचें प्रेरण मेळटा कशें ह्या लढायेंत ताणें जिका जाय म्हूण. आनी ताका कळीत आसा, ताका धरला आनी ताचे थंय गुन्यांव मांडला, पूण ताका कळीत आसा हे दोन पंगड, त्या पंगडांत एक कांय इल्लें लूक पोल आसा म्हूण तांचे देस्कत ताका कळीत आसली. आनी ती अस्कत काय पवित्र आत्म्या प्रेरण ताका लाभली जावं पुरो. कित्याक त्या पवित्र आत्म्या प्रेरणान तो मुखारूच वेता, जेजूक तो साक जावनूच आसा. आनी अखेरीची ओळ म्हणटा बियेनाका पावलो, कशें तूं हांगा म्हाका साक्ष दिली, जेरुसलेमान साक्ष दिल्या बरी, रोमांत तूं म्हाका साक्ष दितलोय. आनी कोणा द्वारे? ह्या पवित्र आत्मा द्वारे. का जेजू म्हणटा तुमकां धरून बंदिदानी घालता आसतना तुमी कितें उलोवचें म्हण तुमी भियेनाकात, म्हजो आत्मा तुमकां प्रेरीत करता. आनी वचो आत्मा सांव पावलो प्रेरीत करता. आनी तो म्हणटा सादुसेव आनी सादुसेव दोन फारिसेव आनी सादुसेवांचे दोन पंगड आशिल्ले. आनी त्या पंगडांचो एक पंगड म्हणजे सादुसेव जिवंतपणाचेर पातयेन येतले आनी फारिसेव जिवंतपणाचेर पातयेन येतले. आनी त्या खातीर तो थंयच एक ल्हान खेळ खेळटा आनी त्या खेळा दोरी तो बचाव जाता. ते लढाई करत असतात. म्हळ्यार कितें तांचो अर्थ? पवित्र आत्मा आमकां कितें खंयच्या वेळार कितें करीत आमकां प्रेरीत करता. पूण त्या पवित्र आत्माक आमी आमच्या जिवितांत आसा म्हूण ताची हजरपण आमी भोगस जाय. त्या खातीर आमची सगळी जिणी आमच्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान चलोवंक जाय. कित्याक जेजू म्हणटा कित्याक हांव गेल्या शिवाय तुमकां तो आत्मो येवचो ना. ताका हांव वेता आनी त्या आत्म्याक धरता आनी तो आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी सताक साक जावन तुमकां जियोंक तो प्रेरीत करतलो. म्हणजे जेजू आमचे संगी ना म्हणना. कित्याक बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तांकां तांचें काम आशिल्लें. तांचे एक कोट आसा आनी त्या एक कोटांत त्या मनशाक तें काम दिल्लें. आनी आमी स जाणां बाप रचणार जेजू घालें, जेजूचें काम घालें. सोडवणदार आनी पवित्र आत्मो सायंटिफायर म्हणटा आमी, तो पवित्र करता. तशें तांकां त्या तीन कामां आशिल्लीं आनी त्या कामां प्रकट करता. ताका ते पवित्र आत्म्याचें एक काम आमकां सगळ्यांक सायंटिफाय करचें, आमकां पवित्र करचें. आनी पवित्र करतना जेजून सांगलें त्या उतरांक आमकां चड आनी चड त्या उतरां प्रकाश चलोवंक तो आमकां आदार दिता. आनी ह्या खातीर हर एक फावटी आमी म्हणटा पवित्र आत्म्या कडेन आमी मागूंक जाय. देवाचें उतर वाचतानाय जायते फावटी आमकां समजना जावं पुरो, पूण पवित्र आत्मा ती सकत आसा. आनी पवित्र आत्म्या तूं मागताय जाल्यार तो तुका गिन्यान दिता. तशें म्हणटना तूं आमकां आशिल्ल्या कडेन आमकां उठयना, आमी जावन ताचे लागीं वचूंक जाय. जेजू कोणायकी फोर्स करना. तो जेजू म्हणटा येया तुमी म्हजे सशी. तशें म्हणटना तो वडिना कोणायकी. तुमकां जाय जाल्यार येया. तुमकां जर शांत समाधान जाय, तुमकां जर उजवाड जाय. कित्याक आज आमच्या ते मतीन जायते घुसपट गोंदळ आसात. कशें कित्या खातीर मस्त जाणांक येता म्हणटा पळय म्हाका कळीत ना कालें करचें कितें करचें म्हणून. कित्याक आमकां कळीत ना? आमकां पवित्र आत्म्याची ससाय ना. पवित्र आत्मो जर तर म्हजे संगी आसा आनी हांव त्या पवित्र आत्म्याक पातयता, ताचे व्हडलो कावन्सिलर दुसरो ना.
हांगा येता लोक म्हणटात फादर आमकां कावन्सिलींग जाय. काले कावन्सिलींग दिवचें मोगाच्या बाबा आनी भयणी तुमकां? कोण तुमचो कावन्सिलर? आमिंगी ना, पवित्रत्म ताच्या कडेन मागा जाय आमी पयले. तशें म्हणटाना आमकां एकामेका आमकां कुमो करना म्हणना आमी कुमो करता. पूण जर तर त्या पवित्रत्म्याचेर तुमकां भावार्थना आनी सगळ्या संवसारांत आमी कावन्सिलिंगाक येता जाल्यार तुमकां कावन्सिलींग जायना. कळ्ळें? कावन्सिलींग कित्याक ताका कळीत ना, ते खंयचीच वचना. आमकां कितें जाय, आमच्या जिवितांत कितें जाय तें चड जाणा तो. ताका ते जेजू म्हणटा हांवें तुमकां धाडला तो पवित्रत्म्याक, तो तुमकां शिकयतलो, तो तुमकां जाणवाय दितलो. आनी ती जाणवाय तुमी घेतात जाल्यार दुसऱ्यांची कोणाची आमकां जाणवायची गरज ना. त्या खातीर आज आमी परत विचारया, तो पवित्रत्म पयल्या सभेंत आसलो पवित्रत्म तो सुगी आमचे थंय आसा. सैम आत्मो तो बदलाना, पूण आमी बदलाता. लोक बदलूंक पुरो आनी आमचे एटिट्यूड टुवर्ड्स द होली स्पिरीट कॅन चेंज. कित्याक आमकां चड माहीत ना पवित्रत्म कितें म्हणून. आमी आयकता सोडटा, पूण नीस त्या पवित्रतेच्या हाजीरपणान जियोंक आमी मस्त प्रयत्न करूंक आसा. आनी ते जर आमी प्रयत्न करता आनी त्या परस आमी जिखता तर आमी कितेंच भियोंक ना. आमकां खंयच्याच भिरांत आसना, आमकां खंयचीच गरज आसना. कित्याक पवित्रत्व आमचे सिंगे आसतना ताचे सिंगे आमी जैत आसतना आमकां कितें जाय तें सर्त करता. सांग पावलो बिलकूल मागूं ना, म्हाका थंय धाड, म्हाका हांगा धाड, म्हाका थंय पावल दिना. तो एकत म्हणटा ताणें एक मागिल्लें ताची अस्कत काय काडूंक, ती अस्कत काय जेजू काडिना. कित्याक तो म्हणटा म्हजी कृपा तुका पुरो पावलो. आनी तेदा पावलो एक म्हणटा केदाळ हांव अस्कत केदाळ हांव बळादी जाता. कित्याक थंयसर म्हाका कळटा क्रिस्ताची गरज म्हाका आसा. ताका आमचे थंय थोडे उणेपण आसा, मुस्ताणे सांगतात फादर केल्लीत पदकां करता, केल्लीत पदकां भिवची न्ही आमी. थोडी पदकां आमकां दवरता तो, कित्याक ताचे वरी मात आमकां जेजूची काकत कित्याक कळटा. तशेंच पवित्रत्मय आमकां सदांच आसा, पूण आमी थोड्या फावटी विचारता ताका. विचारचें नाका, तोही आमचे संगी आसा जेजू संगी. तर त्या पवित्रत्म्या लागीं मागया. आनी कशें सांग पावलो सगळें तेज्या मिसावपणान ताणें धैर्य बोल दिलें आनी अखेरीक ताचो जीव समेत त्या जेजू संगी खातीर करशिल्लो ताणें भेटयलो. त्याच प्रकार आमकां जीव दी तोच करपा. तशें म्हणटना आमी मारतीन मोराजे म्हणटा अशें ना, पूण आमकां आमी मोराजे. आमचे चड आशा आकांक्षा मुस्त आसूं पुरो, पूण आमी नेणाव ती कली पुरा नीज गी म्हूण आमकां. आनी पवित्रत्म आमकां तें पुरा वाट व्हरता, उजवाड दिता. तो तसो पवित्रत्म आमकां हर एकल्यान दियो, परत जागरण करून दी. आनी आमच्या जिवितांत चड तरेचें शांत समाधान तो पवित्रत्म जेजू द्वारे दिवन मागया.